page 9, A20. Misaco wilaki pada, yani kata mi dosata, sogli bosaya kadida, misa bete toya zata. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भणीनो आनी भावनो, आमकां सगळ्यांक बरेपण जाय, बेसांव जाय. तर हें जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर पाळूंक जाय. आयचे पयलें वाचप आमकां अशें म्हणटलें, सुगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक अदीक मानता. सुगुणी आनी नितीचें जिवीत कितें कसलें जिवीत मानना. पळयात, मिजासीचे दोळे, गर्विश्ट काळीज, खोट्याची दिवटी, मागीर फटकिरी जीब, खोटे मनीस आनी मस्कोरी करपी असले ताका मानना. कित्याक असलें केलें म्हणटच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेना. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितान ताची गोडसाण चाखूंक दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुच्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. मोडण्यांच्या पुस्तका बेले वाचो. सर्वेस्पराच्या हातान राजाचें काळीज व्हांवत्या उदका सारकें. आपणाक जायते वाटेन तो तें वळटा. मनशाक आपणाची चाल नीती दिसत, तोरे काळजांचो ताव घेता तो सर्वेस्पर. सुगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक अदीक मानता. मिजासेचे दोळे, गर्विश्ट काळीज, खोट्याची दिवटी हें सगळें पातक. मेहनत घेवन वावर करप्याच्यो येवजणो सगळ्यो फळां बरीत. उतावळायेन वावुरतोल्याचो सगळो वावर निर्फळ. फटकिरे जिबेन गिरेस्तकाय पूण जावची म्हणल्यार मरणा फाटल्यान धांवतोल्यांचें उबतें पळकेपण. खोट्या मनशाचो आत्मो वायट आशेता, तो पेल्याक दोयाळ दोळ्यांनी पळयना. मस्कुऱ्यो करप्याचेर कांस पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकोवन घेता तेन्ना ताजी जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो कोट्याचें घर चोत्रायेन पळयता आनी कोट्याक तो निसवणपणाक पावयता.
जो दुबल्याच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. म्हणया, तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. नितळ निर्मळ जिविताचे सर्वेस्पराची समोत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी वचोऱ्या मनान गळोवन नियाळतलो. जबाब, तुजे आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. विस्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजेंच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. तुजी समूत सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. जबाब, तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुजे आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी समूत विस्वासीपणान सांबाळतलो सदांकाळ नित्यकाळी. जबाब, तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. उद्गाराक उबे रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. देवाचे उतर आयकोतात आनी पाळतात ती सगळीं सुभागी. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावन चल्लीं. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सरशीं ताका लागीं येवंक जायनासलें. कोणेन ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां दिसता की जेजून आपले आवयक आनी भाव भयणीक अपमान केलो? ना. तो तांकां सांगता की सगळ्या परस जिणेन देवाचें उतर आयकलां आनी पाळलां ती म्हजी आवय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर पाळप म्हणचें कितें? तिणें दाखयलां. जेन्ना आज बोडवो तिचेशी आयलो आनी तिका अशें सगळें देवाची येवजण सांगली, देवाचें उतर कळीत केलें, तिणें कितें म्हणलें जाणाय? ही आसांव सर्वेस्पराची चाकोर्न, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. म्हणटच तिणें कशें पाळलें तें? देवाक जाय पळय तशें म्हजे सरशीं देवान करचें. आनी ती कितें करूंक लागली तर? ती फकत देवाक सहकार करूंक लागली. देव सांगता पळय तें ती पाळूंक लागली. सांत इनासानूय तशेंच सांगलां. जेन्ना आमकां देवाचें उतर कितें पळय तें कळ्ळें की ना, ताची येवजण कळ्ळी की ना, 100% तातूंत आमी आमचें सगळें ध्यान मन घालूंक जाय आनी पूर्णपणे तें करूंक जाय. कित्याक तातूंत देवाची येवजण आसा. बाकीचें मागीर देव आनीक दिवंक लागता. ताका लागून आमी भितरल्यान कसलीं ती आमी जाणो जावंक जाय. पयले वाचपान आमकां सांगलां, खूब सांगलेलें आसा.
म्हणटच आमचे दोळे कशे भशेन पळयतात, मीठ जास्त आसता तेन्ना तें सारकें न्हय. आमचें काळीज कसलें तर निश्ठूर काळीज, तें सारकें न्हय. आमची जीब कसली फोटकिरी, तसलें सारकें न्हय. आमच्यो कोरण्यो कसल्यो मस्कऱ्यो करपाच्यो, खोटेपण आमचे मदें आसा, तसलें जालें म्हणटच आमचें जिवीत सुगणी आनी नितिकायेचें न्हय. म्हणटच हें आमी जाणो तर खूब सांत भक्तांनी आपलें जिवीत देवा सोबें सारलें. आयज एक सांत आसा जाचें नांव तोमास विलेनोवा. ताचो पाय गिरोण चलयतालो आनी गिरणीचे सगळे पयशे पळय येताले तितले तो गरिबांक वांटतालो. हें पाय कडून तो शिंकलो आनी तो सदांच सगल्यांक दीत आसतालो, केन्नाच आपणाचें पळयनासलो, दुसऱ्यांक दितालो. मागीर तो पाद्री जावंक गेलो. आगोस्तीन ह्या मोटवाशी संस्थेन ताणें प्रवेश केलो आनी तो इतलो बरो शिंकलो की जाणार आसलेलो. तितलेंच न्हय, देवशास्त्र जाणा आसलेलो, बरे भशेन शिकयतालो, पूण लोकांकूय तो सोंपेपणे शर्मावान सगळें स्पश्ट करतालो, देवाचें उतर कितें आनी कशें पळोवंक जाय पळय तें. आनी लोक हे भशेन अदीक आनी अदीक बरेपणान जियेतालो. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतरा प्रमाणें जियोंक लागता तेन्ना आमकां देव बेसावान बोत्ता. जेन्ना आमी पाळिना तेन्ना आमी आमचेर ओदरूश वळून घेता आनी हे भाशेन मागीर आमी म्हणटा देव आमचें आयकना. पूण देवाचें आमी आयकता तर मागीर कितें जालें, ताका रोखडोच प्रोविन्शियल केलो आनी तो खूब वावरूंक लागलो. ताणें मिशनां धाडले मेक्सिकोक आनी हेरा देसांनी. हिंच्या शेंकड्यांत आसलेलो 16व्या शेंकड्यांत. तो तेन्ना ताणें तांकां धाडले मिशनार कशें. मागीर कितें जालें, ताका बिशप केलो. बिशप केल्या उपरांत ताणें आपलें जिवीत एकदम सादेपणान सारलें. पूण सगळें बाकीचें पळय सारकें नीट थाऱ्यार हाडूंक जाय तें थाऱ्यार हाडलें. पयलें म्हणना हितून सेमिनरिस्तांक बरें शिकोवप ताणें स्टार्ट केलें. दुसरें म्हणजे अनाथांक ताणें घरां बांदलीं. ताका पयशे मेळ्ळेले, थंयसर एक उज्यान एक हॉस्पिटल आसलेलें, तें गरिबां पासत तें जोडून गेल्लें, तें ताणें बांदलें आनी थंयसर सगळ्या गरिबांक म्हणना हितून आलासरो मेळोंक लागलो. आनी हे भशेन ताणें खूब वावर केलो. तेका लागून ताचें जिवीत सारकें देवा सोबें ताणें सारलें आनी बरेपणांत बऱ्या कामांत ताणें वावरून दुसऱ्यांक ताणें मदत केली. हेच भशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. जालेलें आसा. आमी घरांत आसतना तीं दुसऱ्यां पासत वावुरता. आपलें केन्ना चिंतिनाकात, दुसऱ्यांचें चिंतात आनी देव आमकां आपल्या बरेपणान भरीत रावतलो, बेसांव दीत आसतलो आनी आमकां भितरल्यान शांती आनी बरेपण मेळटलें. केन्ना दुसऱ्यांची अपेक्षा करनाकात, हातून आमी चुकता. आमी बरें करूंक जाय तें करीत रावया, तें तांचेर अवलंबून आसा. आमकां देव आमचे सोबें वावुरता म्हणून ही आमकां दादोसकाय आसूंक जाय. आनी हें मनांत दवरशात तर आमी केन्नाच आमचें जिवीत ती कंट्रोल करची ना, जांचे पासून आमी बरें करता पळय ती ना. देवाचें बरेंपण आमचे सोबें व्हांवता म्हणून आमच्या कन्यांनी वावरांतल्यान तें पुरो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें कठीण न्हय, हें सोंपें जेन्ना आमी देवाक एकवटून रावता. देव आमचे सोबेंच आसा तर आमी ताका एकवटून रावया. सगळीं जाणां आतां अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान देव आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. इतलो तो आमचे सरशीं आनी आमकां लागीं आसा. तर आमचें सगळें भितर आहा तितलें अंतस्करणांत ताचेर दवरया. आनी ताचेर दवरली म्हणटच ती चिंतना भावना रोखडीच नितळ निर्मळ जातली. बरें पळय तें उदीक वाडटलें, वायट तें नपयत जातलें आनी ताचे जाग्यार ताचें बरेंपण भरोन येतलें. ही गॅरंटी देवान आमकां दिल्ली आसा. ताचेर पातयेवन विस्वास दवरया आनी हे भशेन आमचें जिवीत जेजूक एकवटून सारया.
आनी आतां सगल्या संवसारा पासत मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 41, C 31. संसारांतल्यो मोजत भेटून तुका सायबना कसालो इतल्यो चालत्यो आनी ओळख्यो ओगेनी तांकुश्यो मातयो तुज्याच मोगात Patki soy ban, takli soy loy. Tots per tu ka kurta ponoy. Ani amchir ka gludevoy. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तुसली जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोळाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच
जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक खरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गूट पोरगोटुया Somia Jesu tuže moronomi somorobda, tuže puno život ponovi porgota, tuža enyankomi odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. जेजून शिकयलां तें आमी मागणें जाणो आनी आमी तें पाळटाय बी तर ह्या वेळार सगल्यांक आमी आमच्या काळजान दवरया जाणें आमचे कडेन मागण्याची विनंती केल्या जी आमकां बरेपण दाखयतात देवाची येवजणे प्रमाणे जिवन आमकां बरेपण उतरांनी कन्यांनी दाखयत आसा तांकां सगळ्यांक आमी आमच्या मागण्यांत दवरया आनी जेजूक एकवटोन आतां म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक Amen. जेजूची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणीं शेवंक हें मागणें म्हणून आमी ताका आमच्या काळजांत स्विकारया आनी ताचें उतर पाळूंक आमी ताची कृपा मागया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 47, D2. Jesus ave ami ek, ami sogli ek, atmya vorvi ami ek, ami sogli ek, Baba mukar ami ek, ami sogli ek, ami sogli ek. Jesu amco vorlo Bab, ami sogli ek, taco babuj amco Bab, ami sogli ek, taco atmo amco brat, ami sogli ek, ami sogli ek. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. प्रितीवोन बापा, तुज्या पुताच्या नांवांक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो योद्न समारंभून जेजूच्या नांवांत आटापलोली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संस्कारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासणाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थतां. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां देवान सगळी गोठाय दिलेली आसा. तुमी विस्वासान बोरवाशान जेजूक तुमच्या काळजांत स्विकारला आनी ह्या भावार्थान तुमकां सगळें बरेंपण, सगळीं देणी तो फाव कोत्तलोच, पेकोवणी तुमकां दितलो. इतलोच भावार्थ जाय आमकां. आनी तुमचे कडेन आसा म्हणटूच आतां आशिर्वाद घेवया आनी सगळ्यांचेर हो आशिर्वाद चिंपडूंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्प दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शात्ती पावय म्हूण मागता.
आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयतात मे सवें बापाक वाकाणटा हांव. Amen. आमेन. Page 88, F7. Jesus.